टू राजा राजांचें दुसरें पुस्तक चॅप्टर 22 सी जोसिया आनी धर्मीक नुसरणी जोसियाची राजवटकी 640 to 609 प्रस्तावना राजवटकी चलोवंक लागलो तेन्ना जोशियाक 8 वर्सां आसलीं आनी ताणें जेरुसल्याक 31 वर्सां राजवटकी चलयली. ताचे आवयचें नांव जेडिदा आनी ती बोचकाताचे आदायाची धूव आसली. सर्वेस्पराक बरें दिसता तें ताणें केलें आनी ताच्या पुर्वज दावीद हाच्या पावलार पावल दवरून तो चल्लो. ताचे वाटेंत हेवटेन तेवटेन तो वळ्ळो ना. समृद्धीचें पुस्तक सोदून काडलें. आपले राजवटकेच्या 18व्या वर्सांत राजा जोशियान आजालियाच्या पुताक मेशु-ल्लामाच्या नातवाक चिttnis शाफानाक सर्वेस्पराच्या मोंदिरांत अशी adnia दिवन धाडलो. Mha-Iadnik Hilkia-xim वच आनी सर्वेस्पराच्या मोंदिरांक लोकां कडल्यान घेतलोलें रुपें को-ddoun उडय. सर्वेस्पराच्या मोंदिराचो वावर कोत्तात त्या धोनया लागीं ताणें तें दिवंक जाय. ज्या वरवीं सर्वेस्पराच्या मोंदिरांत दुरुस्तीचो वावर कोत्तात तांकां थोवयांक बांदकाम कोत्तोल्यांक गवंड्यांक फारीक कोत्तोले आनी मोंदिराची दुरुस्ती करपाच्या वावराक लांकूड आनी नेटयलोले फातर विकते घेवन उपयोग कोत्तोले. आपल्या वावरांत ते प्रमाणीक मनीस देखून तांच्या हातांत दिलोल्या दुडवांचो तांणी हिशोब बरोवन दवरपाची गरज ना. हिल्किया Mha-Iadniकान शाफानाक आपल्या चिटनिसाक सांगलें, सर्वेस्पराच्या मोंदिरांत म्हाका कोराराचें पुस्तक मेळ्ळां आनी हिल्कियान तें पुस्तक शाफाना कडेन दिलें आनी ताणें तें वाचलें. राजाशी वचून चिटनीस शाफानान ताका अशें सांगलें, तुज्या सेवकांनी मोंदिरांत आसले ते रुप्याचे नाणे कोडयल्यात आनी सर्वेस्पराच्या मोंदिरांत देखरेख कोत्तात तांचे लागीं दिल्यात. उपरांत चिटनीस शाफानान राजाक आनीकूय सांगलें, यादनीक हिल्कियान म्हजे लागीं एक पुस्तक दिलां आनी शाफानान राजा मुखार तें व्हडल्यान वाचून दाखयलें. हुल्दा प्रवादिनीचें मत घेतात. कोराराच्या पुस्तकांतलें आयकून राजान आपलीं आंगवस्त्रां पिंजलीं. मागीर हिल्किया यादनिकाक शाफानाच्या पुता आहिकामाक मिकायाच्या पुताक अकबोराक शाफान चिटनिसाक आनी राजाच्या सेवका आसियाक हुकूम घालो, वचात ह्या पुस्तकान कितें बरयलोलें आसा ताचे विशीं म्हज्या आनी म्हजे पोजेच्या नांवान सर्वेस्परा कडेन विचार करात, कित्याक सर्वेस्पराचो राग आमचेर बरोच पेटला. आमच्या पुर्वजांनी ह्या पुस्तकांतलीं उतरां आयकूंक नात आनी ताचेर बरयलोलें आसा तेंय तांणी करूंक ना. यादनीक हिल्किया आहिकाम अकबर शाफान आनी आसाया हुल्दा प्रवादिनी सोशी गेले. ही हारासाचो नातू तिकवाच्या पुता राजमहालांतल्या वस्त्रांच्या अधिपती शालुमाची पोतीन. ती जेरुसल्यांतल्या नव्या शारांत वस्ती करून आसली. तांणी तिका खबर सांगली आनी तिणें जबाब दिलो, सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, ज्या मनशान तुमकां म्हजेशीं धाडल्यात ताका हें सांगात, सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हांव ह्या जाग्याचेर आनी तातूंत रावतल्या लोकांचेर व्हड
संकोश्ट हाडटलो. जुडाच्या राजान वाचलोल्या पुस्तकांतलीं सगळीं उतरां खरीं जातलीं, कित्याक तांणी म्हाका सोडला आनी दुसऱ्या देवांक येवन भेटयल्यात. अशें करून म्हजो राग तांणी तिडायला आनी म्हजी तिडोक ह्या जाग्याचेर पेटल्या आनी ती कित्याच्यानूच पालोवंक जावची ना. पूण सर्वेस्परा लागीं विचारूंक तुमकां धाडलोल्या जुडाच्या राजाक हें सांगात. तुवें आयकलोल्या उतरां विशीं. ह्या जाग्याचेर आनी तातूंत रावतल्या लोकांचेर हांवें फर्मोण मारलें तें आयकून आनी कशीं तीं भिरांतीचीं आनी शिराप घालतलीं जातलीं तें समजून तुजें काळीज व्हडलें आनी तूं म्हजे मुखार खालतो जालोय आनी तुजीं वस्त्रां पिंजून तूं म्हजे मुखार रोडलोय. तें हांवेंय आयकलां. सर्वेस्पर अशें म्हणटा. देखून पळय, हांव तुका तुज्या पुर्वजां लागीं एकठायतलों, तुका शांतींत फोंडांत देंवयतले. ह्या जाग्याचेर व्हड संकोश्ट हांव हाडटलों, तें पळोवंक तूं जिवो आसचो ना. तांणी वचून हो निरोप राजाक दिलो. देवाचें उतोरें.